कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हांव रावतलो जाय ऑलरेडी अनाउन्स केला। पक्ष म्हणून हांव येवपूच ना, हांव लोकांचे भरोशाचेर म्हाका पेडणेकरांनी व्हडलो केलो। The match will be played on 6 overs. माझी 4 फाटी थंय हें जालें, निवडून आयलो। ह्या आमच्या आमदारान अनाउन्स केलें की आनी प्रोजेक्ट नाका म्हणून म्हणजे कितें आमकां फाटल्यानूच दवरपा पळयतात आनी हेजे भितर म्हाका आपयतात पण हो वचून ते मस्ती करता। कोण आमदार कशें दिसून येता बाबू तूं परतो धारगळीक एक्टीव जाता म्हणजे एकदम पेडणे मतदारसंघात आज तूं फायनली थंय कितें आज चीफ गेस्ट म्हणून आसा, कितें विचार पडतो थंय बॅक टू पवेलियन? हांव रावतलो जाय ऑलरेडी अनाउन्स केला। आतां धारगळचे लोक आपयतात, कळ्ळें तुका? तेंचे एक प्रेम हा, एक आपुलकी हा आनी तांकां अपेक्षा हा म्हाजे कडल्यान। म्हाजी 4 फाटी थंय हें जालें, निवडून आयलो। लोकांची प्रेम आनी लोकांचो सपोर्ट म्हाका दिसता। आज लोकांक जंय कितें एडवांटेज मेळ्ळी ती मेळना आनी ट्रॅक करून ह्या आमच्या आमदारान अनाउन्स केलें की आनी प्रोजेक्ट नाका म्हणून तें काल कितें तेंणे मिटींग घेतली आनी प्रोजेक्ट नाका थंय म्हणजे कितें आमकां फाटल्यानूच दवरपा पळयतात। जो मतदारसंघ हांवें फुडें हाडलो, ज्या मतदारसंघान GCAचे आतां ग्रावंड जावपा जाय, स्टेडियम जावपा जाय, जमीन दिली, तो मुखार येवन तो घेवपाक तो आजून पासून तेंच्या फुडें सरून एसेंब्लीन आवाज उठयना। हावजींग बोर्डा खातीर थंय जमीन आमी एक्वायर केली, जमीन ताब्यान दिल्या हावजींग बोर्डच्या, पण हावजींग बोर्डचो आजून प्रोजेक्ट येयना। हें खंय पावलां तें म्हाका कळना। तशेंच एअरपोर्ट जालो, आयुश हॉस्पिटल जालें, आमच्या लोकांक जी एडवांटेज जाय आसली ती मेळूना। ड्रायव्हर आज आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर रस्त्यार आरड मारतात की आमकां आजून पासून ह्या एअरपोर्टाचो फायदो सारको मेळूना। पेडणेकरांक ज्या पेडणेकरान त्याग केलो आनी ज्या पेडणेकरांनी रात दीस एक करून तो एअरपोर्ट हाडलो, रस्त्यार उबे रावन तळमळून, तेजो फायदो तांच्या हातान मेळटा असो म्हाका दिसता। म्हणून लोकांची आपुलकी हा, परत लोक म्हाजेर विश्वास करपाक लागले। कारण हांवें तर लास्ट टायम रावूंकूच ना, म्हाका BJPन थंय धाडलो आनी मडगांव गेलो। BJPन म्हाका सांगलें की सर्वे रिपोर्ट तेन्ना बरोबर नासलो, आतां मडगांव सर्वे रिपोर्ट बरो आसलेलो, पण म्हाकाय परत बंड करपाचें म्हाका नाका आसलेलें। 4 फाटी हांव निवडून आयिल्लो आनी जे BJP म्हणून हांव भितर गेलो आनी BJP म्हणून रावलो, कळ्ळें तुका? म्हणून आमी BJPचे बद्दल सॅक्रिफायस केलें, सिटी हाडून दिलें, गव्हर्मेंटूय जाली आनी आज आमचो जो प्रमोद सावंत हा, डॉक्टर प्रमोद सावंत बरे रितीन चलयता आनी आमचो ताका सपोर्ट। लोक आपयता म्हणून तूं थंय वता? लोकांनी म्हाजें काम सारकें लागींसान पळयलां। आमी ग्रास रुटांतल्यान त्या मतदारसंघान पावलो मरे, ज्या मतदारसंघान कांयच जावना, उदक ना, लायट ना, रस्ते ना, सो लोकांचे हेजेर हांव थंय लोकां पर्यंत डेव्हलपमेंट पावयलो। आज जितले प्रोजेक्ट आहा ते म्हाजे आमी मुखार हाडलेले। त्या आल्लेकरांनी एक प्रोजेक्ट दाखयतो खंयचो हाडला। बरं, आनी एक आसा बाबू, थंय असो खंयचे पक्षूच जाय आसना बाबू। फाटली जर हिस्ट्री पळयल्यार बाबू हेय पार्टीचेर आयला, तेय पार्टीचेर आसला, खंयचे पार्टीचेर 3 पार्टीचेर म्हाका दिसता तूं निवडून आयलो तेंच्यान, बरोबर? सो आतां खंयची पार्टी चवथी? पक्ष म्हणून हांव येवपूच ना, हांव लोकांचे भरोशाचेर। म्हाका पेडणेकरांनी व्हडलो केलो, म्हाका पेडणेकरा खातीर हांव डेप्युटी सरपंच चीफ मिनिस्टर पर्यंत हांव पावलो। पेडणेकरांची आपुलकी, पेडणेकरांचो प्रेम आनी पेडणेकरांची अपेक्षा हें केन्नाच फाटी दवरूना। जें सांगतात तें करपाक मुखार पावलो आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांव मुखार सरलो। म्हणून 4 फाटी हांवें बंड केलें। कोणाचें पुसता? लोकांच्या टेक्या वयल्यान, लोकांची एक आपुलकी वयल्यान। आज तांकां प्रेम वापरून परत तांकां उठून आयला की बाबू परत जाव म्हणून आनी म्हाका साथ दितात सारकी, कळ्ळें तुका? म्हणून आजचो जो टुर्नामेंट आहा तेजें ओपनिंग करपाक म्हाका हाडलो। अशें खुबशे आपयतात, काही हेजे भितर म्हाका आपयतात पण हो वचून ते मस्ती करता। कोण आमदार तांकां धमकी दिता की बाबूक आपयनाका म्हणून, तशें जाता, तशें जावूंक शकना लोकशाये भितर, कळ्ळें?
ज्याका मनान दिसता त्याने तेजें बरें काम करून दाखोवचें आनी लोकांनी तेजो प्रेम घेवपाचो. पण अशें दादागिरीन आनी ते जावूं शकना आनी जावचेंय ना. तसो आमचो लोक हुशार.